लेखका खातीर वाचन कितलें म्हत्वाचें? खूप महत्वाचे आहे. लेखकाक वाचनाची खूप महत्वाची आहे. लेखकाचंच म्हणून न्ही, कोणाकय वाचनाचे महत्व आसा. कित्याक सामान्य लोकांसाठी सांगता हांव. वाचनान कितें फायदो जाता पळयात. वाचनान मनशाचो स्ट्रेस लेवल, आतां स्ट्रेस लेवल खूब वाडटा लोकांचो. कित्याक जिवनाची शैली बदलला. वाचनान स्ट्रेस लेवल कमी जाता. वाचनान तुजी एकाग्रता वाडटा, फोकसिंग करचें आसा पळय, भुरग्या बाबतींत तरी सामकी. एल्झायमरा सारकें जें दुयेंस आसा पळय, ती जावपाची प्रमाण खूब कमी जाता वाचनान. वाचनान शब्दसंपत वाडटा. वाचनान तुजी भास प्रगल्भ जाता. तुका खूब गिन्यान मेळटा वाचनांतल्यान, मनोरंजन जाता तुजें वाचनांतल्यान. वाचनांतल्यान कितलेशेच फायदे आसात आनी महत्वाचे म्हळ्यार कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता. ताका लागून तुका सारासार विचार करपाची तांक येता. तुजे भितर बुद्द निर्माण जाता, जी गरजेची आसता. आनी विचार बरे बरे येतात आनी आमकां जिवन जगपाक विचाराचीच गरज आसता. कारण आतां पळय तूं, तूं जो आमी जल्मा आयला तें सुद्दां एक विचारा फाटल्यान येता. जेम्स जीन्स नांवाचो एक मॅथमॅटिशियन एंड फिजिसिस्ट, तो कितें म्हणटा, द युनिवर्स बिगिन्स टू लूक मोर लायक ए ग्रेट थॉट देन ए ग्रेट मशीन. म्हणजे जेन्ना हे ब्रह्मांडूच जर एक विचार, जाल्यार आमी म्हणटात पिंडी ते ब्रह्मांडी आनी ब्रह्मांडी ते पिंडी. तोही पंचमहाभुतान जाला, आमी पंचमहाभुतां जाला. आमी ब्रह्मांडात आसात, ब्रह्मांड आमचे मदीं आसा. जाल्यार आमी विचारानच जल्मा आयल्यात. आतां तूं विचार कर, प्रत्येकट्याचो विचार वेगळे आसा म्हण प्रत्येकट्याची जीण वेगळी. तुजो विचार वेगळो आशिल्लो शिक्षक जावपाचो, म्हजोय विचार आशिल्लो शिक्षक जावपाचो, कोणाचो इंजिनियर जावपाचो, कोणा दोतोर. त्या मार्गान गेली पळय तशी. जशे जशे विचार तशी तशी कृती, जशी जशी कृती तशी तशी फळ, जशी जशी फळ तशी तशी जीण. म्हणटकीर आमकां बरे विचार जाय. जीवन हे विचारानच घडटा. आमी जल्मा येयले तेन्ना आमचे कडेन कांय नासता, मन सुद्दां नासता. जेन्ना विचार येवपाक लागला तेन्ना मन घडटा. आनी मागीर हे घडत घडत विचारांतल्यान जीण सुंदर जाता. बरे विचार येयले की सुंदर जीण, वायट विचार येयले की वायट जीण. म्हळ्यार विचार. आनी लेखक कित्याक जाय? लेखक विचार दिवनच जाय. एक्झॅक्टली. या.